आयज हांवें एक मेल केल्या ईमेल धाडल्या टू LOP युरी आलेमांव, MLA विजय सरदेसाय एंड MLA विरेश बोरकार. हे तिगूय दे आर लीडर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज टू टेक a resolution in our assembly, coming assembly session, to object to this draconian FCRA bill. A similar resolution तामिळनाडू असेंब्लीन घेतलेले आहा, चीफ मिनिस्टर विजयान घेतलेले आहा. आनी हांवें मागलां की हे तिगूय जाण ऑपोजिशन MLAs एकठांय येतात एक रेजोल्युशन घालचें म्हणून आमचे असेंब्लीन या टू अर्ज द सेंटर टू विथड्रॉ दीस बील. पळय ह्या बिला वयर खूब चर्चा जाता आनी गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट एट द सेंटर आनी आमचो आहा पळय तो आमकां सांगूंक सोदता की ह्या बिलाचेर कांयच ना म्हणून. दीस FCRA बिल ऑलरेडी आहा म्हणून आदले हेजेर फकत ते फॉर क्लॅरिटी आनी हें केलां म्हणून. नाव सी विदावट दीस बील, विदावट दीस ड्रॅकोनियन बील, आदलें पळय बील आहलें न्हू तितून गोंयचे 2 आमचे चर्च बॉडीचेर तेणेन हें केलेलें कब्जा करपाक. आयज हायकोर्टान आमकां हें दिलां. द हाय कोर्ट हॅज कम एगेन्स्ट दॅट सेक्शन कितें तें the Foreign Contribution Regulation Act. They say, High Court says it does not require the society to hold a certificate to receive foreign funds or to always utilize foreign funds for its activities. आता suppose वो जज तर सारको न्यूट्रल नासलो आनी आतां पळय ऑर्डर दिल्या तसलो जज नासलो कितें जावपाचें. गव्हर्मेंट हो आमचे चर्च बॉडीचेर अटॅक करता इवन विदावट दीस बील इन द प्रिवियस फॉर्म. आतां कितें म्हणटा ते आमकां ट्रान्सपेरन्सी जाय. तुमचो PM फंड आहा ताका ट्रान्सपेरन्सी कांयच ना. कोण पयशे दिता, कोण हिंदूर घालता, कोणाक म्हणटा ते कांयच फंड ना. आमचे चर्च बॉडीचे पळय आहा तेंचे तुमकां ट्रान्सपेरन्सी जाय. आनी बरें जालें की आमकां एक जज बरो मेळ्ळो म्हणून हायकोर्टाचो. इमॅजीन आतां जजांचे कशें हें जाता पळय ते. आय कॅनॉट से दॅट नोबडी कॅन से ऑल द जजीस आर इम्पार्शियल. आतां जर असलो जज आमकां मेळलोलो आतां हो जज कोणें ऑर्डर दिले ते नको इन फेवर ऑफ द चर्च बॉडीज ना आनी कसलो जज आहलो एंड ही पास नेगेटीव ऑर्डर चर्चाची प्रॉपर्टी वयपाचें तांकां. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दीस बील हॅज टू बी विथड्रॉन. हे कशेंच भाशेन हें करूंक जायना. तुमी सांग ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा तुमची ट्रान्सपेरन्सी खंयसरूच ना. तुमकां RSSाक फंड्स जे येता ही वयता ते कोणाक खबर ना. फाल्यां कितें आहा एक कॅथलिकाकूच लागना हिंदू ऑर्गनायजेशनूय आहा वीच आर रिसिवींग फॉरेन फंड. ते हरे रामा हरे कृष्ण मिशन आहा हांगा इंडियेक. फाल्यां तेंचेरूय येतले. आमचे हिंदू भाव कितें चिंतत घोडेक ना हे कॅथलिकांकूच इफेक्ट जाता म्हणून कॅथलिकाकूच ना. देर आर हिंदू इन्स्टिट्यूशन्स ऑल्सो ते फाल्यां तुमच्या इन्स्टिट्यूशनाचेर येतले. दीस इज जस्ट फॉर द गव्हर्मेंट टू कंट्रोल एवरीबडी. गव्हर्मेंट फकत आपणाचो हें दवरूंक सोदता आनी सगळ्यांचेर दबाव घालूंक सोदता. देर इज नथींग कॉल्ड ट्रान्सपेरन्सी. तुमी ट्रान्सपेरन्सी पयलीं प्रायम मिनिस्टर फंड आहा तेचेर हाडा ट्रान्सपेरन्सी जाय जाल्यार. आनी ही तर एक्ट पास जायत NGOs पळय आहा न्हू जांकां फॉरेन फंड येता आमचे चर्च बॉडीज मेनली चर्च बॉडीज जावं ते कॅथलिकाचे आमचे चर्च बॉडीज जावं ते मुसलमानचे कितें आहा पळय ते आनी हिंदूचेरूय येतले. सो आय थिंक द होल ऑफ गोवा होल ऑफ इंडिया शूड ऑब्जेक्ट टू दिस. एंड आय एक्सपेक्ट आवर MLAs and these are basically I have written to all the leaders of the party. Yuri Alema is Congress leader, Vijay Sardesai is DFP leader, and Viresh Borkar is RJ party leader. And I will be writing to the AAP also. So I hope all of them take this up, pass a resolution. We will also know assembly in दुसरे ruling party MLA आहा Catholic leaders आहा minority MLAs आहा. There must be secular leaders, Hindu leaders also in the ruling BJP. यांचे मत कितें आहा तें आमकां कळटलें, लोकांक कळटलें. Let them speak and let people know what their stand is. वो BJPचे गव्हर्मेंटाचे हाता म्हणून ते उबी रावतले आपणे धर्म विकून दितले तें लोकांक कळना. So I expect honorable legislators to take up this resolution and get it approved just like Tamil Nadu has done. इफेक्ट जाल्यार कित्याक लागून इफेक्ट जावन तो हेचेर दाखयलें न्हू. हेचेर आतां हायकोर्टाक वयचें पडलें. हे जावचे आनी हायकोर्टाक वयचें पडलें आमच्या लोकांक. 2 of the church bodies they had to go to the high court and they got a reprieve from the high court regarding the section कितें आहा पळय तें. सो आतां ही इतली हें नासतना हेचेरूच तुमी आमचे चर्च बॉडीक दबाव हाडटाले. ही न्हे रूल घाल्ल्या उपरांत आनी कितें करतले चिंता तुमी. सो आय थिंक CM पळय सांगता CM आमच्या दोळ्यांक पानां लायता
इवन चीफ प्रायम मिनिस्टर तेच कोत्ता वयर सेंटराक. So this bill is brought only to control these minority institutions and minority church bodies.